असो आत्मीक जिवीत आमकां लाभसो सर्गीच्या मानान आमकां पोसो पवित्रनाथ आपल्या एकवटाचो ताळ्यान म्हणया जेजू गावया जेजू मोगणा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा मोगाचनो जेजू समकार आमी हांगासर हजर आसा आमच्या जिवितांत जायतीं अजापां केल्लो आमकां हर एकल्याकी राखून व्हरसो सांबाळून व्हरसो आमचो हर एकल्यांचो मोग करचो आमची हर एकल्यांची पातकां भोगसूंचो आमी हर एकल्यांनी ताच्या गोपांत आसा जाय म्हणून आशेवचो तोच जेजू आमच्या मोदकांत आसा परत आमच्या गवळ्याक आमच्या इश्टाक नमान करून आमचो मान पाठोवया मुगाळा जेजू तूं ह्या उंड्या रुपी खरोच हजर आसा म्हणून आमी भावार्थान पातयेता आमच्या दिसपरत्या जिवितांत तुवें केल्लें सर्व बरेंपण आमी नियाळता हो थोडो वेळ तुजे संगीत करशीत आसतना आमकां हर एकल्यांकी जाणवायेन बर समजणेन बर विशेश जावन हांगासर हजर आशिल्ल्या सोमेस्त भुरग्यांक तुज्या बेसावांनी बर तांणी वाडोवन येता आसतना शेगुणांनी वाडोवन येवच्याक वडिलांक काल जावन चलच्याक तशेंच वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक याची जबाबदारी कितें म्हणलें सारकें समजून त्या प्रमाणे तांकां वागोवच्याक आमची हर एकल्यांची तूं मोत उजवाडाय जेजू तूं आमचो मोग करताय आमी हर एकल्यान तुज्या मोगांत आसा जैम तूं आशेताय ह्या वक्ता आमी हर एकलीं त्रिएका देवाक नमान करून आमी गावया ए देवा बापा तूं सर्गींच्या ए देवा बापा तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नमान करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता हे जेजू ख्रिस्ता तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता
सर आमी बसया. मोगाच्यान आमची दिश्ट उंड्या आरोपी आजाराच्या जेजू समखार आमी दवरया. जेजूक आमी हर एक दीस अर्घां दिवंक फावो. फाटल्या जायत्या दिसांत हांव तुमी हांगासर नोवेना घेतात आनी आराधना वेळार जेजूक आमी अर्घां दिल्यात. पूण आमच्या जिवितांत मेटांनी जेजू बरेंपण करीत आसा. ह्या वेळार परत आज आमी हांगासर आयल्या. ह्या वक्ता जेजूक आमी अर्घां दिवया. व्हडा ताळ्यान म्हणया, अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. ह्या उंड्या रुपी तूं खरोच हजार आसाय देखून आमकां हर एकल्यांक बरें कुटाम तुवें फावो केल्ल्या पासत आमकां हर एकल्यांक विविध देण्यांनी नेटयिल्ल्या पासत आमकां हर एकल्यांक तुज्या बेसांवांनी भरिल्ल्या पासत आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर्व अजापां पासत आमकां बरीं भुरगीं बाळां तुवें दिल्ल्या पासत भुरग्यांक थंय बरी समजणी देवबिरांत वाडयल्ल्या पासत जें कितें बरें आनी वायट तें आमच्या भुरग्यांक समजणी दिल्ल्या पासत आमच्या हर एकल्यांची पातकां तुवें बक्षिल्ल्या पासत मोगाच्यानो जेजू आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण करीत आसा. ह्या पासत आमी सदांच जेजूक अर्घां दिवंक फावो. फाटल्या दिसा आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत केल्लें सर्व बरेंपण नियाळया. आमकां हर एकल्यांक बरी भलायकी दिल्या. आमकां हर एकल्यांक हांगासर येवंक फावो केला. ह्या सर्व पासत जेजूक आमी अर्घां दिवंक फावो. मौनपणी आमच्या कुटुंबांत जाल्ल्या बरेपणा पासत आमी जेजूक अर्घां दिवया. विशेश जावन आमच्या भुरग्यां बाळां पासत आमी जेजूक अर्घां दिवया. बऱ्याचशे गुणांनी तीं वाडोवन आसात. देवबिरांत तीं वाडोवन आसात. आमकां घरांत तीं आयकतात. ह्या पासत जेजूक आमी अर्घां दिवया. जेजून केलें सर्व बरेंपण नियाळन गावया अर्घां गीत. सोम्या तुका अर्घां दिता, उपकार तुजो भाव उरता. सोम्या तुका अर्घां दिता, उपकार तुजो भाव उरता. दुनिया तुका नावडटा, खालसा मनान दिन वाजता. सोम्या तुका अर्घां दिता, शेतांतल्या फुलां प्रस मुंजाती सुकण्या प्रस ओरत्या मोगान पोसला. सोम्या सोबीत प्रकृते प्रास अंत्र आनी तारा प्रास सोबाये म्हाका मेटयला. सोम्या तुका अर्घां दिता, उपकार तुजो भाव उरता.
आळसा मनांत वाचता. मोगाचेरो जेजूक आमी अर्गां दिली, आमच्या कुटुंबा पासून जेजूक आमी अर्गां दिली, आमच्या भुरग्यां बाळां पासून आमी जेजूक अर्गां दिली. ह्या वखता आमी हर एकली मनशां सैबाचे, आमी हर एकली सुकोन पडटा. जायते फावटी आमच्या भुरग्यां बाळांक जबाबदारेंत वाडोवंक आमी वडिलां सुकोन गेल्या. ह्या वेळार ह्या वखता खंयसर आमी सुकोन पडल्या आमी नियाळ करया. आमच्या भुरग्यांक मावल्यांनी वागोवंक, मागण्याचें जिवीत शिकोवंक, जेजूचो मोग कळीत करूंक आमी वडिलां सुकोन पडल्या गी. नियाळ करया. आमच्या घरांत मागण्याक आमी पयलो जागो दिता गी. देवाक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिला गी. आमच्या भुरग्यांक ल्हानपणांतावन जे कितें उबी दोतोर आसा, आमी वडिलांची जबाबदारी आसा ती तांकां बरें करून शिकोवंक आमी प्रयत्न केला गी. आयताराचें दोतोरनीक निरंतरी धाडोवंक आमी वडिलां उर्बेवन जाल्या गी. वा सुकल्यार कितें स्वण्णा म्हणून आमी आळसाय दाखयल्या गी. नियाळ करया. आमच्या जिणये पयणार मागणें पयलें गी, दोतोर भुरग्यांक पयलें गी, वा कार्य पयलीं जावंक पावल्यान गी. आमच्या भुरग्यांक आमी कश्ट काडूंक आमी शिकयलां गी. हर एक काम तांचे लागीं दिवंक आमी प्रयत्न केला गी. याजक वडिलां तिदवीत आसतना आमी भुरग्यांची पार्थ काण गेल्या गी, वा तांकां तिदवणी दिल्या गी. आज आमची भुरगीं वायट संगतीचे गुलाम जावंक वा मागण्यांत आळसाय दाखोवंक आमी वडिलां कारण जावन आसा गी. एक घडीभर आमी नियाळ करया. खंयसर आमी वडिलां भुरग्यांतय सुकोन पडल्या. ह्या वखता आमी गावया गीत आचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरवशांत, कित्याक तूं भोव काकुळदार. अचल सर्वेस्परा म्हज्या बरवशांत, कित्याक तूं भोव काकुळदार. नितळ जावं कावला लेता तुझ्या मैपासान, आतां कर म्हाका नीत. गोळी तूं शेळ्यांक सरयता, शेळी हांव म्हजो पोस करताय. तुजे तावन हांव पयस पावतना, पाटी हांव हिंडान दवरताय. अचल हांव सर्वेस्परा
माई पासन आता कर मोगाचनो जेजूक आमी अर्गां दिली खंयसर आमी सुकोन पडल्या त्या विशयांत आमी नियाळ केलो ह्या वेळार जेजूक आमी आयकोवया आज जेजू म्हाका आनी तुमकां आमच्या जिविताक लागून कितें संदेश दिता तें आमी आयकोवया आमच्या भुरग्यां बळांतय आमची जबाबदारी कितें आसा कशी आमी पाळोवंक जाय हें आमकां जेजू सांगून दिता हांगासर जायतीं भुरगीं आसात जेजूक तुमी आयकया आज जेजू तुमचे लागीं उलयता वडिलांक काल जावन चलोवंक शिकप आसा तें भोव बऱ्या रितीन शिकोवंक आनी जें कितें तुमची जबाबदारी आसा तें पाळोवंक जेजू तुमकांय उलो दिता संदेश दिता देखून आमी हर एकलीं जेजू लागीं म्हणया उलय सुमया आयकता तुजो साकोर जर आमी जेजूचो ताळो आयकला खंडी जावन जेजून आमच्या जिविताक लागून संदेश दिला तो आमी स्विकार करून जियेल्या वेळार आमचे कुटुंब शाबीत जातले आनी सोबीत जावंक पावतले ह्या वखदां आमी सर्व दिंबी घालया आमची तेसावां विनवण्यो जेजू समकार आमी दवरया मागया आमी आमच्या भुरग्यां बाळां पासून जो कोण वायट संगतीचे गुलाम जाल्यात त्या भुरग्यां पासून आमी मागया हट करच्या वा फाटीं उलोवच्या भुरग्यां पासून आमी मागया जायतीं भुरगीं पिडेंत वळवळून आसात त्या भुरग्यां पासून आमी मागया जायत्या भुरग्यांक बरें शिकप फावो जावंक ना तशें जाल्यार भुरग्यांचो उडास काडया तांच्या पासून आमी मागया जायत्या भुरग्यांक बरें कुटाम फावो जावंक ना घरांत झगडे आमाल पियोवणे ह्या मारिफात भुरगीं कश्ट जातात तशें जाल्यार भुरग्यांचो आमी उडास काडया जायतीं भुरगीं अनाथ आसात तांचीं वडिलां तांचे सांगाता नात आश्रमांत जायतीं भुरगीं आसात तशें जाल्यार उडास काडया तांच्या पासून आमी मागया भुरग्याच्या देण्या पासून आशेवची जायतीं जोडीं आसात त्या जोड्यां पासून आमी मागया आमची वैयक्तीक तेसावां जेजू समकार आमी दवरया गावया गीत तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सुमया हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सगळी
सकत भोगता तुझे भार हांव तुझे बाळ सोम्या वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या मोगळा जेजू थोडो वेळ तुजे सांगाता खर्च करूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासून आमी तुका दिन वाचता आनी अर्घां दिता तुवें आमकां दिल्लो संदेश आमी जिवितांत रुता करूंक आमी वडील हांगासर आसा भुरग्यांक ते आमची जबाबदारी कितें म्हणलें समजून घेवन त्या प्रमाणे चलोवंक तशेंच आमी हांगासर जायतीं भुरगीं आसा वडिलांक आमी खाल जावन चलोवंक आमी हर एकल्यांनी शेगुणांनी वाडोवंक आमकां तुजे कृपेन बर आमचे हर एकल्यांची तूं मोत उजवाडाय आनी ह्या मुखांत्र निमाणें तुवें दिवचो इनाम सर्गीचें राज जोडच्याक आमी सदांच तुज्या वेंगेन जियोंक तुवें दाखयल्या वाटेन सोमकोवंक आमकां तुजो आदार दी हें मागणें करता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमीन गव्या गीत येद्या वडा सक्रामेंत प्रार्थूया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे चडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना
बेटा काढून घालते कोणी कृपा जोडून सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका वर्गान येता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका वर्गान येता सर्वेस porto देवांचो रस्तान सर्गाचो त्रासो सर्वेस porto देवांचो रस्तान सर्गाचो त्रासो एका उतरान ताच्या संसाराची चालू आपल्या सारक्यान ताणे मोक्षाक रुपीत केलो देखून निजायती वापयतो सर्वांचो संतोषाची बेटा काढून घालते कोणी कृपा जोडून सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका वर्गान येता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका वर्गान येता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्यानो जेजू खुर्सार उमकलतना आपल्या आवयक सांजुवांव धमदुताद्वारी स क्रिस्तवांची आवयकन दिली सोडवण्याच्या कामान क्रियात्मक थरान भाग घेतलेली मोरी आमकां ह्या कालारी तिच्या भुरग्यांक पासत विनंती करता कानानगरी लग्नाच्या माटवांत वायन उणो पडलेल्या वेळार मोरयेन पयले पळयल्ले सेवकांक जेजू लागीं आपोवन व्हरून गेली आनी म्हणाली तो तुमकां कितें सांगता तें करा तिचे मिसाव जावन आसा रडच्या तिच्या भुरग्यांक आवयचो मोग दिवन तांच्या दोळ्यांतली दुकां पुसची आनी जेजू लागीं आपोवन व्हरचे आनी म्हणचे तो तुमकां कितें सांगता तें करा हे एक बऱ्या आवयचें लक्षण आज आमी मोरी तिच्या भुरग्यांक जेजू लागीं आपोवन व्हरता मुल्लो संदेश नियाल करता आनी भुरग्यां खातीर मागता भुरग्यांचे देणे दिल्ल्या खातीर आज आमी देवाक अर्घां दिवया कसो जेजू प्रायांत वाडून येताना शेगुणांनी आनी जनवायेन वाडलो आपल्या वडिलांक खाल जावन सरलो आनी देवाक आनी मनशाक मानवाल्लो जालो तशेंच सर भुरगीं वाडून दीत म्हूण मागया सांगातच स भुरग्यांक भूतबाल सांगून तांची सुखी मोगान तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे वागोवंक मोरये मायेचो आदार मागया मोगाच्यानो मिसाचें बलिदान श्रेष्ठ मागणें ह्या वक्ता हांगासर असली सक्कड आमी वडिलां आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागया तशेंच हांगासर असलीं सक्कड भुरगीं तुमच्या डॅडी मम्मी पासून आबा व्हडली माय पासून मागात हे मिसाचें बलिदान फावो ते बरी पेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसणें आमी जोडया सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बागे वंशदास आमकुवार मरयेक सगळ्या विदुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं
आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदा कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत आमकां मरयेचे विनवणेन ह्या जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. दमदुतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. उपरांत ते ऑलिवेत नांवाच्या दोंगरार तावन जेरुसलेमाक पाटी पडटले. जेरुसलेमांतावन ऑलिवेत चड पयस ना, चड उणें अर्द्या मैला तितले पयस जैत. शहरान पावतस ते रावतले त्या माळये सालाक ते चडून गेले. पेद्रू आनी जुआंव, जाकोब आनी आंद्रे, फिलीप आनी थॉमस, बार्तलोमेव आनी मातेव, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त सिमांव आनी जाकोबाचो पूत जूद, इतले जण. आनी जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे बावी तांचे सोवे आसले. अशें
ते एक मनान कळनासतना मागणी करीत असले. देवाचे उतर हे देवाचे उडोकार. सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा परमणे म्हाका जावं. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा परमणे म्हाका जावं. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा परमणे म्हाका जावं. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा परमणे म्हाका जावं. सोम्या सोमोगनी आल्ठा रायाक मोच्या वंदिता महांताची कीर्त गायता. सोम्या सोमोगनी आल्ठा आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा परमणे म्हाका जावं. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा परमणे म्हाका जावं. सोमी बोलदा कयता आपली महिमा परगडता. आंकर्यांक साकला घालता. सोमी बोलदा कयता आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा परमणे म्हाका जावं. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा परमणे म्हाका जावं. सोमी खालत्यांक उबारता भुकेल्यांक पोषण दिता. दुबल्या धाकट्यांक सांबाळटा. सोमी खालत्यांक उबारता. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा परमणे म्हाका जावं. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा परमणे म्हाका जावं. सोम्याची वडवी गायता देवाक हांव वर्गां दिता. ताची दया वाकंठा. सोम्याची वडवी गायता आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा परमणे म्हाका जावं. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा परमणे म्हाका जावं. Alleluia, 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 alleluia. सदैव तू ओंकार मुरी सर्वेस्परान आपणा कळीत केल्यो संती घडोवन येत्योल्यो म्हूण सदमानलेली तूं कितली बागी. Alleluia,
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ. महिमा तुका येसोया. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेचे बरीच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हें ताची माय बाप नेणा जाली. तो पयणाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण देखून एक दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैर्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो. आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले सोमेस्त ताचे जाणटेकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तो ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वळखन ती दुकान तुका सोदून आसले. हांव ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात. ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजरेताक पाटी आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो. पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचे उतर हे. वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय मोगाळ भावानो, भयणीनो, तशेंच भुरग्यानो, आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा मोरी तिच्या भुरग्यांक जेजू सरशी आपोवन हाडटा. आमी हर एकली जेजूची देवाची भुरगीं मोरये मायेन आमकां हर एकल्यांक हांगासर आपोवन हाडला जेजूचें बेसांव घेवच्याक. आनी आमी वडिलांय आमच्या भुरग्यांक हांगासर आपोवन हाडला तेच जेजूचें बेसांव घेवच्याक. मोगाच्यानो, आज आमी नियाळ करया आमचे मदें म्हणजे वडिलां मदें आनी भुरग्यां मदें आमचो असो संबंद कसो आसा. आनी ताच्या फुडें 3 गणितां हांवें दाखयल्लीं तुमच्या मुखार सांगोंक कशी व्हरता. येदोळस हांवें जायते फुडें सांगलां पूण आज परत ह्या घडये सांगचें वाजबी जावन आसा. हांव सेमिनारींत शिकता आसतना आमकां आयताराचें प्रायवंताची सेवा करच्याक आश्रमाक वचूंक आसलें. आनी ह्या वेळार थंयसर एक कुटुंब हर एका आयताराचें येतालें. आनी त्या कुटुंबांत घोव, बायल आनी तांची 2 भुरगीं. मिसाचें आयताराचें बलिदान जावन भुरग्यांक दोतोर जावन तीं हांगासर येतालीं आश्रमाक. आनी आश्रमांत येवन प्रायवंतांची सेवा करची. आमकां थंयसर प्रायवंतांचे नाक्षे काडचे, दादल्यांचे कार्ड काडचे, असली सेवा दिवंक आसली आनी तीं येवन तसली सेवा दितलीं. आनी एक फावटी हांवें तांचे लागीं विचारलें, तुमच्या कुटुंबाची हांगासर कोण तरी आसात गी? आनी ह्या वेळार तांणी जाप दिली, आमच्या कुटुंबांत कुटुंबाची कोणी हांगासर नात. पूण आमकां देवान खंयच्याय संगतीन ती उणें करूंक ना. आमकां जायत्या आशिर्वादांनी भरलां. म्हाका बरी पतीण दिल्या, बरी भुरगीं बाळां दिल्यांत. आनी हांगासर हांवें आपोवन हाडचो उद्देश इतलोच, म्हज्या भुरग्यांनी कश्ट कितें म्हणलें तांकां समजा जाय. मालगाडी कितलीं कश्ट जातात म्हणलें तांकांय कळी जाय. आनी आमी सेवा करता आसतना
तें पळोवन व्हड जाल्ल्या उपरांत तीं त्याच प्रमाणे वाडटात. त्या देखून आमी हर एक आयतार अशें सुखान अशें आमी मिसाचें बलिदान जावन भुरग्यांचें दोतोन जावन आमी हांगासर येता आनी हांगासर 1 घंटो भर करशीत आनी ह्या उपरांत आमकां व्हरतो संतोश समाधान मेळटा. दुसरें घडीत हांव एका फिरकजेन आसतना एका वळखीच्यांक हांव फोन करता आसतना ती म्हणाली, फादर आमी वस्त्रांच्या आंगडी आयल्या. तो वेळ नतलांचो वेळ आनी म्हणाली हांव म्हज्या भुरग्यांक आपोवन हाडलां. तशेंच आमच्या शेजारा दुर्बळीं 2 भुरगीं आसात, तांकांय हांवें आपोवन हाडलां. आनी ह्या मुखांतर जें कितें हांव म्हज्या भुरग्यांक नवेंच वस्तूर काणून दिता गे त्याच प्रमाणे तांकांय हांव नवेंच वस्तूर काणून दिता. आनी अशें म्हज्या भुरग्यांनी पळय जाय. तीं कश्टातात, तांच्याय गरजांक आमी पावो जाय म्हणलें आतां तावनूच तांणी शिका जाय म्हणून तांकांय हांवें आपोवन हाडलां आनी हो म्हजो उद्देश म्हूण ती सांगी लागली. तिसरें घडीत मोगाच्यान म्हज्या जिवितान घडिल्लें विसरूंक जायना तसलें. हांव ल्हान आसतना म्हाका आनी म्हज्या भावाक व्हडलें फेस्त आयलें म्हणटा आसतना बाप्पू तावन मावशी तावन आकय तावन आमकां इल्ले पयशे मेळटाले फेस्ताक खर्च करूंक. आनी ह्या वेळार म्हजी माम्मी आमकां सक्कट पयशे खर्च करून सोडनातली. आनी पळयता हांव तो वळच्या काळार आतां ना व्हडलें फेस्त आयलें म्हणटा आसतना रस्त्या देगेर कोण आसतात? कोण आसतात? कोण आसतात? कोण आसतात? भीक मागून दुर्बळीं बसोन आसतात. आनीक माम्मीन आमकां सांगलें, हांव चिंता 4थ्या की 3ऱ्या क्लासींत आसलो, म्हाका आनी म्हज्या भावाक सांगलें तुमीच बेकरीक वचा, पयलें कितले जाण आसात पळया, उपरांत बेकरीक वचा, थंय तावन बान्न घाण घेया आनी हर एकल्यांक तें बान्न वांटा आनी उपरांत मिसाचें बलिदान जावन आनी इल्ल्या पयशांनी घरा फुलांची वाजां हाडून येया आनी पयलें व्हडली मायक म्हणून इल्ले पयशे दवरूंक आसले आनी इल्ले आयस्क्रीम टॉयज काडून घरा येया. इल्लें आमकां लज भोगली वचून त्या दुर्बळ्यांक बन्न दिवंक. पूण त्या वेळार आमकां मम्मीच्या भियान म्हणल्या बरी केलें जाल्यार आजुनी तें उडासाक आसा. त्या वेळारच आमकां शिकयल्लें दुर्बळ्यांचो मोग करच्याक. त्याच प्रमाणे एक फावटी आमच्या घरांत तेणेंच एकली क्रिस्तांव भयण पियोन तोडान पडली. तिचें घर 1-2 किलोमिटर जायत. हांवें आनी मम्मीन पुरशांव म्हणल्या बरी तिका खांदार घालून उखलून व्हरून तिच्या घरा पायलें. म्हाका इतलो खांटाळो आयलो, भितरल्या भितर रागी आयलो, पुरपुरलो, तरी की भियान म्हणल्या बरी केलें. पूण आज ह्यो सर्व संगती म्हाका उडासाक आसात. मोगाच्यान ह्यो सर्व संगती सांगलो उद्देश इतलोच, जंय कशें आमी आमच्या भुरग्यांक वाडयता त्या प्रमाणे तीं वाडटात. आज आमच्या वडिलां मदें आनी भुरग्यां मदें जायतें बरेंपण पळोवंक मेळटा. जायतें बरेंपण आसा, कसलें सक्कट बरेंपण आसा. आतां आमी पळयता आयज जायतीं वडिलां तांच्या भुरग्यांक माऊल्यांनी वाडयतात. देवाची भिरांत कितें म्हणलें भुरग्यांक शिकयतात. त्या देखून पळय आज जायतीं भुरगीं हांगासर आसात. जायत्या भुरग्यांक तुमी हांगासर आपोवन हाडलां. थोड्यांक कारणां निमती येवंक जावचें ना. पूण आज वडिलां जायत्या भुरग्यांक माऊल्यांनी वाडोवचें आमकां पळोवंक मेळटा. जायत्यांच्या घरांनी सकाळींचे आनी सांजेचे सुखान आसतना मागणें आसचें आमकां पळोवंक मेळटा. हें आजच्या कुटुंबांनी आमकां पळोवंक मेळचें बरेंपण. आतां आमी पळयता जायतीं वडिलां आपल्या भुरग्यांक वेळ दितात. रज आयली म्हणटा आसतना भुरग्यांक भोंवडोवंक आपोवन व्हरतात आनी अशें कुटुंबां सांगाता आपलो वेळ करशितात. आनी हें आमच्या कुटुंबांनी पळोवंक मेळचें बरेंपण. आज जायतीं कुटुंबाचीं वडिलां आपल्या भुरग्यांक कश्ट कितें म्हणलें समजयतात. घरा हर एक रितीचें काम तांकां करूंक दितात आनी जो कोण हर एक काम करतात तांकां मुखार वाडटा आसतना कसलें कश्ट जायनात. आनी जायतीं वडिलां आपल्या भुरग्यांक कश्टांनी वाडोवचें आसा, हर एक काम तांकां दिवचें आसा, पुरपुरल्यार तांकां काम दितात आनी अशें तांकां
बऱ्यान वाडोवची जायतीं कुटुंबां आसात जायतीं कुटुंबां आसात तांच्या भुरग्यांक इगर्जेच्या हर एका संगतींनी मेतेर करतात दोतोरनीक सुखान आसतना धाडटात थोडे बडी भुरग्यांक घेवंक मोन ना तरी की वडिलां थोडे बडी मार्गांक तरी धाडटात हें वडिलां थंय आसचें बरें पळोवन हर एका इगर्जेच्या संगतींनी मेतेर जायचें म्हणून वडिलां आपल्या भुरग्यांक धाडचीं आसा आज जायते वडिलां आपल्या भुरग्यांचें आयकतात तेंय भोव गरजेचें आमी हर एक आमचेंच उलयल्या जायना थोडे बडी आमी भुरग्यांकी आयका जाय आज जायते वडील आपल्या भुरग्यांकी आयकतात आनी ह्या मरिफात भुरग्यां मदीं वडिलां मदीं असो संबंद जायतो बरो आसा आज जायतीं वडिलां आपल्या भुरग्यां थंय आवय बापूय मनशां किसडीत इश्टा भशेन तांचे सांगाता रावतात हांसतात खेळटात आनी ह्या मुखांतर तांकां बरें करून तांकां वाडोवची जायतीं कुटुंबां आसात सूख करता आसतना तांकां बऱ्या रीतीन तिदवोवची जायतीं कुटुंबां आसात जावं पुरो कितेंय सूख करता आसतना ह्या जगतींत वयता आसतना वा इस्कॉलांत शिक्षा खातीर वयता आसतना तांची भुरग्यांची पाळतकाण घेवन आसतना जें कितें वडिलांनी सांगलां ताका मानवून चलोवंक जायतीं वडिलां आपल्या भुरग्यांक शिकयतात मोगाच्यानो हें सक्कड आज वडिलां थंय आनी भुरग्यां थंय आमकां पळोवंक मेळचो बरो विशय पूण त्याच प्रमाणे मोगाच्यानो कांय थोड्या कुटुंबांनी आज वडिलां आनी भुरग्यां मदलो संबंद बऱ्या रितीन नासतना वा वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक खंयच्या रितीन वाडय जाय म्हणली जबाबदारी कळी जायनासतना भुरगीं वायट वाटेक वचोवंकी वडिलां कारण जाल्यान तेंय आमकां पळोवंक मेळटा आज स्वतंत्र म्हणल्या शब्दाचो आज दुरुपयोग जायतो जावन आसा हांव म्हाका जाय भशेन हांव करतां आज भुरगीं तांकां जाय भशेन तीं करतात आज जायतीं थोडीं वडिलां आसात आपल्या भुरग्यांनी विचारलें सक्कड दितात म्हज्या ल्हानपणार हांवें कश्ट काडला त्या देखून म्हज्या भुरग्यांनी कश्ट काडूंक नजो म्हणलें चिंताप दवरून विचारलें सक्कड दितात आतां आमी पळयता हांव भुरग्यांक एक आशा म्हणली ना आमी ल्हान आसतना एक पेप्सी खाय जाय जाल्यार एक लाडू खाय जाय जाल्यार आशेवचें आसलें पूण आयच्या भुरग्यांक आशा ना तांणी विचारच्या पयलें तांकां आसा थंयसर विचारच्या पयल्यान बरें आयस्क्रीम घे कावंक घे नेसाण घे हर एक तांणी विचारच्या पयल्यान तांच्या लागीं आसा ते देखून तांकां व्हडली आशा ना देखून आमी विचारलें सक्कड भुरग्यांक दिता हांव आज आमी आमच्या भुरगीं आज संपर्क माध्यमाची गुलामां जाल्या जाल्यार आमीच कारण जाल्या हांव ल्हानपणारच तांकां मोबायल दिता हांव इल्लें रडटा जाल्यार मोबायल दिलें जेवंक आयकना जाल्यार मोबायल दिलें आनी भुरगीं आमची बारी हुशारात गेम्स खेळच्यांत इल्लें हट करतात आयकना जाल्यार आमी एकच फावटी मोबायल दिवन जालेंच त्या देखून आमी आमच्या भुरग्यांक रडोवंक सोडिना मोगाच्यानो आमच्या भुरग्यांक आमी रडोवंकी शिकय जाय कित्या पासत जर आमी आतां भुरग्यांक रडोवंक शिकयना व्हड जाता आसतना तांकां रडोवंक कळीत ना आनी ह्या वेळार कितें जाता जिणयेंत कस येता आसतना सोलवण येता आसतना ते फूड करून तांकां कळीत जायना आनी उपरांत कितें करतात आमी हर एकलीं जाणां आसा आज आमी भुरग्यांक बऱ्यांतलें बरें शिकप दिता आज एकलो भुरगो 95% काडल्यार ताका समाधान ना संतोश ना कित्याक आमकां वडिलांकी संतोश ना कित्याक आमी हेरांच्या भुरग्यांचें पळयता जायतें प्रेशर तांचेर आमी घालता आनी अशें मोगाळ भावा भयणीनो थोडे फावटी आमीच भुरग्यांच्या वायट संगतेक आमी कारण जाता ते देखून मोगाळ भावा भयणीनो आमच्या भुरग्यांक आमी रडोवंक शिकय जाय कश्ट कितें म्हणल्यार आमकां दाखय जाय हर एक काम तांकां शिकय जाय हांव एका घरा गरबेजमेता गेल्लो आनी त्या घरा सकाळीं फुडें हांव 8:30 गरबेजमेता वयता आसतना एकलो भुरगो न्हिदोन आसा भुरगो म्हळ्यार ल्हानसो भुरगो न्ही एक PUCंत आसा आनी एकलो उठला मात्र हांवें विचारलें कान जालें कालच्या दिसा पार्टी आसली फादर येताना लेट जालो फादर वर्साक हे फावटी गरबेजमेत करूंक वेचें आनी वडिलांक आपल्या भुरग्यांनी गरबेजमेत वेळार हॉलांत हजर आसा जाय म्हणलें चिंता आपणा असलीं कुटुंबां आमच्या मदगांत आसात
दोतोरनीक धाडनासतना आसचीं जायतीं कुटुंबां आमच्या मदगांत आसात. दोतोरनीन काल मेळटा आनी तूं पास जाल्यार फेल जाल्यार मुखल्या वर्सा वचूंक आसा शिवर. तें करून व्हडलें गरज ना म्हणलें मनोभावूय आज वडिलां मदें आसा. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आज भुरग्यांच्या वायट संगतेक वडिलांच कारण जावन आसात. देखून आमचेच जिणयेचेर आमी नदर घालया. खंयच्या रितीन आज आमी आमच्या भुरग्यांक वाडोवन आसा. फकत शिकाप गी वा तांकां मौल्यांनी आमी वाडयता गी, शेगुणांनी वाडयता गी, वा कुटुंबाचो मोग तांकां दिता गी म्हणल्यार आमी नियाळ करया. आयच्या सुवार्थेचेर आमी नदर घालया. आयच्या सुवार्थेन आमी पळयता थंयसर जेजूची माय बाप वर्सान वर्स जेरुजालेमा परबेक वेतालीं. आनी वेता आसतना आमी पळयता आयच्या सुवार्थेंत जेजू सुकोवन पडलो. आनी ह्या वेळार ताची माय बाप व्हडा कंतीन भरली. चिंत्या हांगासर तितलें रश जायना. आत्तूर फेस्तां गेल्यार फेस्तांत आमचीं भुरगीं सुकोवन पडल्यार आमकां कशें जाता. खंडी जावन त्या वडिलांक भे आनी आकांत आपलो भुरगो मेळटा म्हणसर तांकां समाधान ना. त्याच प्रमाणे हांगासरी जेजू सुकोवन पडटा आसतना आपल्या वडिलांकी कंत जाली. मोरयेक आनी जुजेक कंत जाली. आनी हें उतर आमी दोन रितींनी पळोवं येता. पयल्यान जेजू थंयसर सुकोवन पडलो वा सुकोवन पडूं ना, जेजू तेंपलांत आसलो. पूण आमी आनी एका रितीन हें उतर काण गेल्यार आज आमच्या भुरग्यां पासत रडचीं वा कंत बेजाराय करचीं जायतीं वडिलां आमच्या मदगांत आसात. फादर, भुरगो म्हाका आयकना, सांगलें उतर आयकना, हट करता, फाटीं जाप दिता, कितें सांगल्यार आयकना म्हणून रडचीं जायतीं वडिलां आसात. त्याच प्रमाणे हें उतर आनी एका रितीन काण गेलें जाल्यार थंयसर जेजू सुकोवन पडल्या वेळार मोरी मायांनी जुजेक कंतीन भरली. जर आमच्या जिवितांत जेजू ना, जेजू आमच्या तावन सुकोवन गेला जाल्यार आमचें जिवीत एका रितीचें कंतीन आनी बेजारान भरलेलें जातलें. जर आमच्या जिवितांत जेजू आसा, जर आमच्या काळजांत जेजूक आमी पयलो जागो दिता जाल्यार मात्र मोगाळ भावा भयणीनो आमचें जिवीत शाबीत आनी सोबीत जावंक पावतलें. आनी मुंद आसून आमी पळयता थंयसर मोरी माय आपल्या पुताक सवाल घालता, पुता तुवें अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वडकंती दुकान आसले हांव, पूण जेजून दिल्ली जाप जावन आसा, कशें तें तुमी म्हाका सोदून पडल्यात. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हण तुमी नेणा आसल्यात गी. जेजू आपलें मिसांव कितें म्हणलें पयलेंत कळीत आसलें, पूण जेजूची वेळ घडी येवन आसली. देखून जेजू आपल्या वडिलांक कळीत करता. आपूण ह्या संवसारी कित्या पासत आयिल्लो म्हणलें समजयता तरी की वडिलांक तांकां समजना. पूण उपरांत आमी पळयता जेजू नजरेताक फाटीं आयलो, तांकां खाल जावन सरलो. मात्र न्ही, निमाणें आमी आयकलें उतर जेजू देवाक आनी मनशांक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देखून आमच्या भुरग्यांनी जाणवायेन म्हळ्यार फकत इस्कॉलाच्या शिकपाच्या जाणवायेंनी बगार जें कितें सत, जें कितें नीत, जें कितें वायट म्हणलें, कितें बरें आनी वायट म्हणलें समजून दिसलें, बरें पूण तांचे थंय वाडिल्ल्या वेळार मात्र वा तसरी जाणवाय तांचे थंय रुता जाल्ल्या वेळार मात्र आमचीं भुरगीं आपल्या मुखल्या जिवितांत कसलेय कश्ट येवं दी ते तांकां फूड करूंक शकतलीं. आनी आयच्या पयल्या वचपून आमी पळयल्यार थंयसर आमकां आयको मेळिल्लें उतर मोरी आपल्या शिसांक थंयसर आसल्या सकयल शिसांक सांगात हाडटा आनी तांकां मागण्यान बसयता. कित्याक जेजूचे स्वर्गारोहण जाल्ल्या उपरांत पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर ते सकयल शिसांक ती सांगात हाडटा. तीच मोरी माय आमकां हर एकल्यांक सांगात हाडटा, तेच जेजूची वळख आमकां दिता. देखून मोगाळ भावा भयणीनो आमी हर एकल्यांनी त्याच मोरये मायेच्या विनाती काल आमी जियोंक आनी सदांच त्याच जेजूचो आशिर्वाद जोडूंक आमी फुडें सरूंक जाय. तर आमी कितें करचें? पयल्यान पयलें आमच्या कुटुंबांत मागणें भोव गरजेचें. जायत्या कुटुंबांनी सकाळींचें सांजेचें मागणें आसा, पूण
मागण्यांत आमी कितेंच कॉम्प्रोमायज करूं नजो. तें देखून घरांत मागणे निरंतर जायचे. भुरगीं थोड्या फावटी हट करतात, नाका म्हणटात, आळसाय जाता, तरीकी तेर सूख होवचो न्ही. जर आमी ते सुकयता, आमी ते आळसाय करता, आमचीं भुरगीं त्याच प्रमाणे शिकतालीं. दुसऱ्यान आमी कुटुंबां सांगाता तांकां जियोंक सोडी जाय, म्हणजे हेरां सांगताय तांकां बरशी जाय. रज आयले म्हणटा आसतना आमी हर एकल्यांनी तांकां धाडचें खंय स्पेशल क्लासीक, ट्युशनाक वा डिफरंट आमी कोर्सां धाडटा. म्युजीक क्लास, आनी खंयची क्लास, आनी खंयची क्लास. आमी ल्हान आसतना आमकां खंय धाडचें आसलें, बाप्पू घर, मावशी घर, आकय घर कंपल्सरी वचून आमकां रावंक आसलें. आज आमचीं भुरगीं कितलीं जाणां रज आयली म्हणटा आसतना सैऱ्यांक वचून रावतात. नियाळ करा, कितल्या आमच्या भुरग्यांक कुटुंबादारांचो वळख आसा. देखून वडिलांची जबाबदारी कुटुंबाची तांकां वळख जाय. रज आयली म्हणटा आसतना आयकना तरी धाडी जाय तांकां. आनी ह्या मुखांतर एका कुटुंबा एकामेकाची वळख जावचे बरी प्रयत्न करचे जाय. तिसऱ्यान वडिलांनी भुरग्यांनी सांगाता जेवा जाय, सांगाता वेळ दी जाय. आनी आमी वडिलांनी विशेश जावन घरांत बरें उलय जाय. जर आमी बरें उलयता, आमचीं भुरगीं बरेंच उलयतात. जर आमच्या कुटुंबांत सदांच झगडें आसा, आमाल पिवण्याक बली जाल्या जाल्यार आमचीं भुरगीं तेंच शिकतात. देखून कुटुंबांत आमी कशें आसा त्याच प्रमाणे तीं वाडटलीं म्हणलें आमी उडास दवरया. आनी चवथ्यान सूख करता आसतना ती द्वोंकी आमी तांकां शिकय जाय. सूख करता आसतना तांची पाट पडची न्ही, बदलाक तांकां सूख दाखोवन दी जाय. आनी निमाणें तांच्या जिणये पयना तांकां हर एक काम शिकय जाय. कश्ट कितें म्हणलें तांकां दाखोवन दी जाय. जर ल्हानपणांतावनूच हर एक आमी काम शिकयता, कश्ट कितें म्हणलें दाखोवन दिता, व्हड जाता आसतना कसलेय कश्ट आयल्यार तांकां फूड करूंक साद जातलें. जर ल्हान आसतना सुखांत आमी वाडयता, मोगांत आमी वाडयता, विसरलें सकट दिता, व्हड जाता आसतना तांकां जायते कश्ट मारतले. आनी ह्या वेळार तिंच उक्त्यान सांगची नात, बदलाक मोती भितर सांगतलीं म्हज्या ल्हानपणार म्हज्या वडिलांनी म्हाका सारकें शिकोवना, त्या देखून आज हांव कश्ट जाता म्हणून व्हडल्यान सांगची नात, पूण मोती भितर ती नियाळ करतलीं. त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां हर एकल्यांकी जबाबदारी आसा म्हणल्यार उडास दवरया. तशेंच भुरग्यांनो, जायतीं भुरगीं तुमी हांगासर आसात, तुमकां हर एकल्यांकी जबाबदारी आसा. शेगुणांनी वाडा जाय, विशेश जावन वडिलांक खाल जावन चला जाय. तुमचें शिकप तें बरें कशें शिकोवंक आसा, पूण चडच्या चडीत जर तुमच्या काळजांत जेजू आसा जाल्यार आनी जें कितें बरें आनी वायट म्हणलें समजोन तुमी फुडें वचूंक शकता जाल्यार तुमचें जिवीत शाबीत आनी सोबीत जावं पावतलें. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, आज हांगासर आसलें सोमेस्ता ह्या भुरग्यां पासून आमी मागया. विशेश जावन पिडेन वळवळच्या कश्टांत आसच्या भुरग्यां पासून आमी मागया. भुरग्याच्या देण्या पासून आशोवच्या जोड्या पासून आमी मागया. तशेंच जायत्यांची भुरगीं देवादीन जाल्लीं आसात, तांच्या भुरग्यांक सासणाचो विशय मागया. आमेन. बिरवया आमची प्रार्थना बापा समोर आमी उबारी. मोगाळा बाप्पा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या देखी बरीत आणि बागेवन जिणयेद्वारी भावार्थाचे साक्षी जावन देवपर्जेक भावार्थाच्या वाटेन चलोवन व्हरूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बाप्पा, आमचे प्रार्थन आयक. बापा, आमचे प्रार्थना तुजो पूत जेजू प्रायण वाडटा आसतना शेगुणांनी आनी जाणवायान वाडलो. आपल्या वडिलांक खाल जावन चल्लो. आमी भुरग्यांनी प्रायण वाडटा आसतना शेगुणांनी वाडोवंक आमच्या वडिलांक शिक्षक शिक्षकींक खाल जावन चलोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. आमच्या मम्मी डॅडी पासत आमी मागता. आमच्या खातीर ती जायतो वावर करतात, तांकां शांती समाधान आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणी आयक. इस्कॉलांत शिकप शिकोवच्या आनी इगर्जेंत दोतोवन शिकोवच्या आमच्या शिक्षक शिक्षकी पासत आमी मागता. आमच्या बरेपणा खातीर जायतो त्याग आनी सॅक्रिफीस ती करतात. तांच्या वावरांत तांकां तृप्ती आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागता. बापा, आमची मागणी आयक. वायट सवयांक वळख जाल्ल्या हेरातावन शोशण भोगच्या अनाथ आश्रमांनी आसच्या तशेंच आस्पत्रेन अस्वस्थ आसच्या सर भुरग्यां खातीर आमी मागता. तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण आमी मागता. बापा, आमची मागणी आयक.
कुटुंबाच्या वडिलांनी आनी शिक्षकांनी तांची जबाबदारी समजून तांच्या ताब्यान दिल्ल्या भुरग्यांक बरो फुडार रुपीत करूंक आनी बरी मौल्यां शिकोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी. भुरग्याचे देण्या पासत आशेवची जायतीं जोडी हांगासर आसात. तांच्या पासत आमी भावार्थान मागया. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. ही सर्व प्रार्थना तुका समर्पित हांव क्रिस्त आमच्या सुमया मरिफात. आणि कांद्या सर्गी बापा मोगाम सो वाटा कोण आसा तो सोडून दी प्रत्येक सावंदी सारकी तुजी आमचेर येवनी तो सोडून दी प्रत्येक सावंदी सारकी तुजी म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आमकां मायेतावन जल्म घेतना तिचें आमकांपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भागेवंत आमकां मरयेचो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कणवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता.
सर्व काळी मनशांतय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाई, तुजे ल्हानवीक साकारनीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली. आनी असो सडवणदार मनशां कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाखणता सरकार. तांचे वाखणीक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सरकारी संसार भरला तुज्या वैभवान. मुत्सर्गी तुका जय, मुत्सर्गी तुका जय, मुत्सर्गी तुका जय, मुत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराची नावे येता ताता जय. मुत्सर्गी तुका जय, मुत्सर्गी तुका जय, मुत्सर्गी तुका जय, बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ so good परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पोळ आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यार सोम्या जेजू आम्ही आदरता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे प्रिथिवीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा,
आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. ओंकार मुरये देवाचे माये संगती आनी तुजो पोती बागेवोन जुजे बागेवोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पोदवेतार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे पाप काढतेले आमची कातूर कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची कातूर कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपूण लबल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोमिया हांव लालेता धनिया आशेता लालेता घेवन तुका सदा. हांव आशेता सोमिया हांव लालेता
सोमिया हांव लालेता धनिया आशिता लालेता देव तुका सदा जीवन मोचे आज भेटयता उपकार तुजो हांव वाटयता काळजा धर्मोचे आज उगडटा येण्याक तुज्या हांव राखून रावता हांव आशेता सोमिया हांव लालेता धनिया आशेता लालेता देव तुका सदा उपकारांतयता वर्गां पाठयता जेजू मोगाडा काळजांत आयलाय विडार केलाय अर्गा जेजू मोगाडा आमा सर्वांक मोगान पोसताय मासार कांदा दोस करताय उपकार तुजो बावडूंक कसो मोकरच्या दी आदार तुजो उपकारांतयता वर्गां पाठयता जेजू मोगाडा काळजांत आयलाय विडार केलाय अर्गा जेजू मोगाडा आदार सोम्या लागोय तुजो पेटय काळजान मोगा उजो करच्या सेवा व्हडली देवा राखून तूं व्हर सर्वेस्परा उपकारांतयता वर्गां पाठयता जेजू मोगाडा काळजांत आयलाय विडार केलाय अर्गा जेजू मोगाडा प्रार्थूय गणवळ्या बापा भाग्यवंत आमकां मरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आमकां मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवणदाराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा मोगाच्या भाऊ बहिणीनो आवयांनी आपल्या ल्हान भुरग्यांक जेजू लागीं हाडिल्ल्या वेळार जेजू म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हज्या लागीं येवंक सोडा तांचें जावन आसा सर्गींचें राज जेजून ल्हान भुरग्यांक पुटलून धरलें आनी तांकां बेसांव दिलें मोगाच्या न्हू आज तुमी मोरये माये मारिफात तुमच्या भुरग्यांक जेजू लागीं आपोवन हाडलां तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमकां जेजू ताच्या विंसणार बेसांवांनी भरतलो नव्या नाका आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा
आज आमच्या नोवेनाचो 7वो दीस. आयच्या दिसा आमी मोरी तिच्या भुरग्यांक जेजू लागीं आपोवन व्हरता म्हणलो विशय नियाळ केलो आनी आमच्या भुरग्यां खातीर प्रत्येक जावन आराधना वेळार आनी मिसा वेळार आमी मागलें. आयच्या दिसा सक्रामेंताचें आराधन अर्थ बरे तरान सोलोवन व्हरून पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन जोगतो संदेश आमकां दिला. मानदेक बाप रॉय लोबो, सहाय्यक पिरगज विगार, दुखी सायबिणीचे पिरगज उडपी, तांकां तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांक बरें मागता. वणटेल्यांव तुमचें नांव आपयतना तुमची मानाची वात आमच्या प्रधान याजकांतल्यान तुमी घेया. उपरांत वेलंकणी मायेचें नोवेन आनी ते लावणी आसतली. आयच्या दिसाच्या नोवेनाक मुर्दोम रावल्ली रिवा पर्ल डायस कलमाडी, आविटस स्टेल्ला कर्नेलियो संतेकट्टे, जुआना बरेटो कलमाडी, जरम सैंड्रा ब्रिटो संतेकट्टे, विकिल रायन मिनेजस उडुपी, अर्शल वियोन एंड वियोल संतेकट्टे, रिशल कर्डोजा पांबूर, स्टैनल शेल डिसिल्वा उद्यावर, फिलोमिना फर्नांडिस बचपे, पर्ल डिसिल्वा उद्यावर, फिलोमिना फर्नांडिस उडुपी, डॉक्टर सुषमा लॉयड सिक्वेरा आणि कुटुंब कलमाडी, क्रिशल रोज मस्करेनस पेरंपल्ली, अनुष अनपल डिसोजा उडुपी, मरिया संतोष आणि कुटुंब दुबई, नोवेल ओलिवेरा केम्मण, नील एंड नियाल ओलिवेरा केम्मण, ब्रायन पिरेरा सुरतकल, अनिश अश्विन रोड्रिगस सुरतकल, फिलोमिन पिरेरा कलमाडी, ग्रेटा मतायस उद्यावर, एरन एंड्रिया एंड अलिशा अरन्ना मुल्की, थियो मार्क पाइस नेजार, वियोना लुविस कलमाडी, लेस्ली एंड मेलनी मेंडोन्सा उद्यावर, हेलन डिसोजा आणि कुटा माउंट रोजरी, ग्रीटी डिसोजा आणि कुटा माउंट रोजरी, एल्वीरा मस्करेनस आणि कुटा माउंट रोजरी, लेस्लीटा लेस्टर पिंटो उद्यावर, ईशन डिसिल्वा उद्यावर, बेंडिक्टा मिनेजस माउंट रोजरी, रिया डिसोजा कलमाडी, जस्विटा मतायस उडुपी, मार्क डी अल्मेडा आणि कुटुंब उद्यावर, ब्रायन वीणा अंद्रादे कलमाडी, मेलिशा एंड नॉर्मन फर्नांडिस दुबई, एबल सैमुअल एंड समायरा दुबई, नोएल एंड नील क्वाड्रस उडुपी, रिशल रिवीना लोबो ब्रह्मावर, मेलिसा एबल सैमुअल मिनेजस दुबई, एस्टल फुर्टाडो तोट्टम, फ्लोरा डिसोजा आणि कुटुंब उडुपी, आर्यन अमन लोबो केम्मण, लीना मतायस मूडबेळे, डेनिस आयडा फर्नांडिस बॉम्बे, रिचर्ड मनीषा राजेश पिंटो बॉम्बे, फ्लेवियन एलिझाबेथ डिसोजा मियार, वलेरियन लवीना नोरोना मियार, अक्षता रोशन मिनेजस पांबूर, शैनी जेम्स क्रास्ता गंगोळी, रॉनी पिंटो आणि कुटुंब शिरवा, रीवा एंड रोनल्ड पिंटो शिरवा, चार्ल्स मिनेजस आणि कुटुंब शिरवा, जोलिना एंड वेनिशा बॉम्बे, पर्ल एंड फेल कुंदापुर, प्रेसिला एंड एशल अल्मेडा बारकूर, सुनील एंड ज्योति फर्नांडिस उद्यावर, क्लेरिसा क्लियोना बांज सस्तान, अलिशा रॉड्रिगस कड़पाड़ी, मतायस आणि कुटुंब कलमाडी, नोरोना आणि कुटुंब पंबूर, रॉबर्ट डी अल्मेडा कोळलगिरी, बेंडिक्ट नजरेत आणि कुटुंब शिरवा, ऑल्विन क्वाड्रस आणि कुटुंब पंगला, लॉन्जिनस फर्नांडिस आणि कुटुंब तोट्टम, एग्नेस डिसोजा संतेकट्टे, रूथ सेल्सिया सल्डाना दुबई, मेलरॉय मेलरीना फुटाडो कलमाडी, जोस्वा जोनाथन लुविस उडुपी, लिल्ली कुटिन्नो केम्मण, अन्ना फुटाडो पेरंपल्ली, फ्रेंकी सिक्वेरा पंबूर, जेम्स जेराल्ड क्वाड्रस उद्यावर, पैट्रिक डिसोजा उद्यावर, रेशिल एंड रियोना क्वाड्रस कुंदापुर, अपोलिन डिसोजा आणि कुटुंब शिरवा, शनाया डिसोजा मिलाग्रिस, एलिस्टर एंड अनालिटा अंद्रादे कलमाडी, संदीप एंड लीडिया अंद्रादे कलमाडी, एलिश डिसिल्वा ब्रह्मावर, आर्यन नोरोना कलमाडी, फिलिप फुटाडो तोट्टम, गिल्बर्ट मिनेजस आणि कुटुंब कलमाडी, प्रीतम मचादो उद्यावर, सिंथिया मचादो उद्यावर, चार्ल्स मेंडोन्सा शंकरपुरा, एरिक आल्वा बोळिये, सियोना मार्टिना कलमाडी, स्वानी निशा क्वाड्रस उद्यावर.
देखन दिंबी कल्या वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनंती कर वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनंती कर वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनंती कर ये भोव नितळी अवंकारी भोव भगवंतरीन दादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावं तुका विंसून काडली देवपुता गरबी समोवच्या वेळी तुका बुगला दीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनिकी चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकता हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतला तुवें बसयला तो प्रत्येक आधार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या देवपुताचे अपरमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार होंदवून भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परता ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनातिकार देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हय तर म्हाका ती गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं मागतां नोवेनाचीं तेसावां ह्या परी आसात जिवितांत तिरसाण मेळोवंक वायट उलोवणें पयस वचोवंक कुटुंबान समाधान मेळोवंक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक वायट चिंतनां पयस वचोवंक आमाल पियेवणें तंबाखू सिगरेट सोडूंक ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावंक पर्मनंट रेजिडेन्सी विजा मेळोवंक काजरी जिवितान समाधान मेळोवंक पोटांतली दूख गूण जावंक कोर्ट केसीन जीक मेळोवंक भलायके बरीत भुरगें फावो जावंक बांदतेर बऱ्यान जावंक जाग्याची RTC वेग्गी मेळोवंक घरांत शांती आनी समाधान मेळोवंक मानसीक पिडा गूण जावंक आस्पत्रेंत आसलेल्या भयणीक संपूर्ण भलायकी पाटी मेळोवंक एक्सिडेंटा वरवीं जाल्लो मार गूण जावंक हार्ट फंक्शन सारकें जावंक रीण पारीक जावंक मोतींतली इराराय पयस वचोंक पुताचें सिका बऱ्यान जावन बरें काम मेळोवंक थायरॉयड गूण जावंक ऑपरेशन नासतना गुळो गूण जावंक ताप शेळ कोंकली गूण जावंक भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक आनी मागुलो उपकार फावो जावंक ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतें म्हाका आसची वर्ती पातयणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक पोत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कतावीण काळजान पेटयल्या सैंब वर्त्या मोगां आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परत करून मागतां हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो हे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले पोटी वर्त्या मोगान आनी भक्तेन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सगळ्यांच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतया तें जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत तें परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां हे दुखेस्तांच्या बुजावणें देवाचो पूत मनीस जातना तुका भुगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात
जोड दी म्हूण हांवें ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मना गेदोळ पर्यान मनशांनी केल्लीं सर बोरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचो उपकार आमेन. 7वो दीस सांगता मागया ये काकुळटीचे दुखेस्त माय आमचे खातीर तुज्या पुता सवें तुवें कश्ट सोंसलें देवाची काकुळट आमी जोडचे खातीर सर आमच्या पातकां बसत आमी दूख पावता आनी तुजे सांगता सर आमचे कश्ट आमी तुका भेटयता आमच्या काळजांतलो पातकांचो सर वोडण्यो आनी वंदवण्यो तूं पयस कर आनी आमच्या आत्म्यांनी देवाचो खतखतो मोग पेटय म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता हे अती निर्मळी आनी आमच्या मोगाचे माये आमच्या कुडी यत्नाच्या सर आपायतावन तूं आमकां राख शिकाऱ्या घराक पळयलेंत सुकणें अंतराळाक उबल्या बरी आनी वागाक देखलेंस चितळ सुरक्षीत जाग्यार लिपल्या बरी तुज्या कतावीन काळजातें आमी आसरो घेता आनी सदांच सुरक्षीत आसतले म्हूण आमी समजता भगवंती माये सशनाच्या जिणयेक आमी पावसाक आमकां तूं शाबीत सांबाळ तें तुज्या सवें सशनाच्या सशनाक देवाक आमी आसूंच्याक आमेन. सोमेस्त भुरगीं दयेकर मुखार या भुरग्यां खातीर आतां विशेश मागणें आसतलें मुखार या फाटल्यान श्रमी उबी रावया. भुरगीं देवाची देणी आनी कुटुंबाचो अलंकार जेजू देवाचो पूत बाळोक जावन जल्मलो आनी प्रायेन जाणवायेन आनी देवाचे कृपेन वाडलो ताचे परगट जिणये वेळी ताणें भुरग्यांक मोगान घेतली तांकां आशिर्वाद दिलो आनी भुरग्यां परी आमी जायना तर सर्गीच्या राजान रिगोंक असाध्य म्हूण सांगलें. आज ह्या भुरग्यांक सोमयाचे वेंगेन समर्पया आनी तो तांकां मोगान आरावन आशिर्वाद दिवं म्हणून आमी मागया. सकड आमी वडिलां ह्या भुरग्यां पासून आमी मागया. जो कोण भुरगीं हट करतात तांचे हट पयस जावं जो भुरगीं आयकनात फाटीं जाप दितात त्या भुरग्यांची सकळ वायट संगती पयस सरूं जो भुरगीं पिड्यान वळवळतात कश्ट जातात त्या भुरग्यांचेर देवाची दिश्ट पडो म्हणून आमी मागया. आळसाय कडच्या वायट संगतीचे गुलाम जाल्ल्या शिकाप शिकनातल्या भुरग्यां पासून आमी मागया. भुरग्याच्या देण्या पासून आशेच्या जोड्यां पासून आमी मागया. देवाधीन जाल्ल्या भुरग्यां पासून आमी मागया. अवघडा बली जावन अंतुळा रस्त्या भुरग्यां पासून आमी मागया. भुरग्यांनो तुमी भावार्थान जेजू लागीं मागा जे कितें सकट तुमचें तें वायट आसा तें पयस सर म्हूण आमी मागया. जायतीं भुरगीं आज मोबायलाक बळी जाल्यांत मोबायलांत गेम्साक बळी जाल्यांत ही सकट तांचें तो पयस सर म्हूण आमी मागया. आज जायत्या कुटुंबांनी झगड्यां आसा आमाल पिवण्याक बळी जाल्लीं जायतीं वडिलां आसात. ह्या मारिफात कश्टच्या भुरग्यां पासून आमी मागया. जायत्या रितीची मावल्यां तांकां मेळनासतना वायट रितीन वाडयल्या भुरग्यां पासून आमी मागया. मौनपणी भुरग्यांनी जे कितें तुमची तेचां आसात ती जेजू समकर आमी दवरची. जेजू भावार्थान मागिल्ल्यांक कितेंच फाटीं करिना आनी विशेश जावन जेजूनच म्हणलें आसा भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा तांकां आडय नाका. आज भावार्थान तुमी जेजू लागीं मागात. तुमच्या डॅडी मम्मी पासत मागा तुमच्या घरांत अशें आब व्हडली माय पासत मागा आनी जो कोणा पासून तुमकां मागोवंक जाय म्हूण खुशी वाडटा तांच्या पासत मागा. प्रार्थया
सर्गींच्या बापा मोगाच्या सागोरा तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारी धाडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापोय आनी आमी तुजीं भुरगीं म्हूण कळयलीं. तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपले वेंगेन घेतलें आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. ताच्या जिवनपणांतय तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी नेटयलाय. आज ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां सर्व पिडे शिडेंतले आनी वायटा विघ्नांतले निवार म्हूण तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूची देख घेवन तांणी कुडीन जाणवायेन आनी देवाचे कृपेन वाडोवंक तांकां तुजो आदार दी. हे आमी तुज्या पुता जेजूच्या नांवी मागता.
पुत्रा सोवे आमकां मुळे आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्रार्थ भुरग्यांक तुझ्या दिन तुझे आशीर्वाद वेल्लं कडिमये बगेन कुर्साची कुर्वे देवार आमकां आमचे देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.